आनी त्या वेळा देव म्हणालो खंय तूं कोण कितलेय ते कश्ट जावं दी म्हाका थंयच वचोंक आसा दुसऱ्याकय वचोंक ना कित्याक कश्ट नातले मनीस ना सगळ्यांक कश्ट आसा आनी तो वेळ मात तुमचें जिवीत कंप्लीट संपूर्ण जातलें. कार्मेल माहिती मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो कश्टांतल्यांच्या दुखांत मरयेची मजत आयचो विशय. देवाच्या उतराच्या आदाराचेर आज हाचेर आमी नियाळ करया. हो विशय आमकां भोव लागशिलो कित्याक कश्ट नातले मनीस नात सगळ्यांक कश्ट आसात. थोड्यांची तोंडां पळयतना कळटा खंयच्यागी दुखांत आसात खंयचेगी कश्ट आसात खंयच्यागी कथींत बरोवन आसात म्हणून. कश्टांतून भायर येवंक पयस रावंक साथ दिना ते आमचे जिनेस वांटो म्हणयेत. ह्या विशयांत नियाळ करया. मरयेच्या कश्टा विशयान नियाळ करया. कशें मरय आमकां मजत जाता म्हणून आज नियाळ करया. एक पावसाचो थेंबो रुखाच्या खोल्यार आसलो. पावसाचो थेंबो रुखाच्या खोल्यार आसलो बसलो आनी खोलो म्हणटा थेंब्याक तूं सोबीत दिसताय देखून म्हज्या आंगार रावल्यार हांव इल्लें सोबीत दिसता देखून हांगाच राव. आनी थेंबो आसता रे म्हणटा तूं कितें चिंताय हांव तुज्या आंगार बसला म्हणल्या पुरो हांव हांगाच रावंक म्हण आयला हांव चिंताय गी. इल्लोसो वेळ राव सूर्य येतलो सुर्याची धाव येतली आनी ताच्या सांगात हांव सर्गाक वेता म्हळ्यार आकाशाक वेता आनी थंय धांवन इल्ल्या वेळान हळटार वारें वळटलें. वारें वळतना मोडां जातलीं मोडां जातना पावस वतलो आनी हांव परत दर्याक वेतली. त्या देखून तूं चिंतिनाका हांगासर बसला म्हणल्या परत हांगा रावंक न्ही बगर हांगा हांव दर्याक म्हाका वचोंक आसा देखून हांव सुर्याक रगते आसा. खोलो म्हणालो तुजो दर्यो खंय आसा तुवें पळयला गे दर्यो. थेंबो म्हणलो हांवें दर्याक पळोवंक ना पूण म्हाका कळीत आसा हांवें थंयच वेचें दुसरें खंय वचना हांव थंयच वेचें. तुका हें समजना कित्याक म्हळ्यार तूं पाळार रंबोवन हांगाच आसाय कितलीं वर्सां जालीं तूं हांगाच रावलाय पूण हांव हांगा रावंक येवना म्हाका वचोंक थंयच दुसरें खंय वचोंक ना. तो व्हडलो खोलो आसोन म्हणालो आत्तां हांव म्हजें पान हालयतां आनी तूं सकला पडताय कालें करताय कशें वयताय दर्याक. तेमो म्हणालो हांव धरणीक पडल्यार थंयसर 4 थेंबे आसतले न्ही गे हांव पयलो न्ही न्ही म्हजे बरी आनिकूय थेंबे आसतले हांव गुंडायक वेतलो थंयसर आनिकूय थेंब्यांक गकटाय करतलो जर जातलो आनी जर जावन फुटोवन वाळोवन परतून खंयची अडकळ येयल्यार कितें आयल्यार हांव परतून दर्याकच वेतलो. पळया ह्या थेंब्याचें एक सोपाण. थेंब्याक कळीत आसा हांव हांगासर म्हजें अस्तित्व आसा जाल्यार म्हाका दर्याकच वेचें दुसरें खंय वचोंक ना. देखून तूं म्हज्या वाटेर कितेंय आडकळ घाल कितेंय कर म्हजो शेवट सुखाना म्हाका थंयच वचोंक आसा तुमी कितेंय करा हांवें वेचें थंयच. मोगाच्या भावा आनी भयणी आमचें जिवीत इतलेंच म्हजें आनी तुजें जिवीत हेंच. हांवें वचोंक जाय जेजू सरशींच हांवें वेचें सोम्या सरशींच. कोण जेजूच्या मोगांत म्हाका मेकळो करीत म्हूण सांव पावल विचारता. मरण म्हाका वेगळें करीत गे वा ह्या संवसारांत सुखाचें जिवीत जेजूतान म्हाका पयस करीत गे वा आनी कितें कश्ट जावंक पुरो कितें कंत जावंक पुरो बेजाराय जावंक पुरो आनी कितें खंयच्यान म्हाका अडकळ घालयत. कित्याक सांव पावला कळीत आसलें म्हजें जिवीत आसचें जेजू खातीर हांवें जेजू खातीरच जेजू कडेच वेचें दुसरें खंय म्हाका वचोंक ना. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी मनशाचें जिवीत आज आमी उलयतना आमी हर एकल्या लागीं उलयतना बऱ्यान आमी आसां जाल्यार आमी कांय विशयच उलयना. कसो आसाय बरो आसा जालें. कसो आसाय म्हणटना आनी एकलो मनीस म्हणटा हांव बरो ना म्हाका कश्ट आसात म्हाका पांयाची हाताची दूख आसा म्हाका आनी कितें दुसरी खंत आसा मानसीक रितीन म्हजें थंय दबाव आसा वत्तड आसा. आनी तो वळ आमचें कन्वर्सेशन मुखार वेता. जर हांव सक्कड समा आसलें जाल्यार कसो आसाय बरो आसाय जालें थंयसर. आतां एक तुमी मुवी पळयतात ते मुवींत क्लायमॅक्स म्हण आसाचे खंय दोगां मदें लढाई जायचे संघर्श जायचे कश्ट आसाचे आनी निमाणें पुरो सॉल्व जाल्या उपरांत तुमी रावता ते थिएटरांत रावनात. टी व्ही पळोवन मागीर पळोवन बसता ते ना बंद करता जालें न्ही आनी घालें आसा. म्हळ्यार मनशाचें जिवीत केदाळे
वयर सकल जावनूच आसा जे तवळ मात ताका जिवीत म्हणटात. सक्कड समाज जालें जाल्यार एंड दी एंड पेटेंत बंद जालें, मागीर कांय ना. देखून आमी समजूंक जाय जिवीत म्हणलें तें कश्टा विण्यान जियेता म्हळ्यार जायना. दर्यांत ल्हारां येतात, ल्हारां रावले उपरांत उपयोग वता म्हळ्यार जायना, मागीर उपयोग जायना. ल्हारां आसतनाच सोंपयाचें तें जावन आसा आमचें जिवीत. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो खंय, ह्या ग्रेस्त मनशाक दुबळ्यांचो मोग मस्त आसलो, ताचे लागीं मस्त आसलें आनी जायत्यांक तो बरें करतालो, कश्टांत आसल्यार पावतालो. सपनांत एक दीस देवा लागीं विचारलें खंय, देवा इतले कश्ट ह्या संवसारांत आसात, म्हाका तुवें बरें केलां, पूण जायते जाण दुबळो लोक आसा, कश्ट जाता, म्हाका तांकां तांचे सगळे ह्या संवसारांतले दूख नपयस करची एक सकत दी. आनी त्या वेळार देव म्हणालो खंय, तूं कोण, तुजी सकत कितली, तुजें काम कितें, हांव आसा. ह्या संवसारांतलें दूख काडचें काम म्हजें, ह्या संवसारांत हांवें रसल्ल्यांक कितें गरजेचें कशें सांबाळचें म्हण हांव जाणा. तुजें काम कितें, तूं म्हजो पाटलाव कर, आनी तुज्या तांकी भितर कितें करूंक जाता तें तूं कर. संवसाराचें दूख काडचें सोड, हांव कितें शिकयता तें कर, बाकीचें म्हजेर सोड, हांव आसा. देखून आज मोगाच्या भावांनी भयणी, आमच्या बवरे आमी पळयता, जायतो लोक चिंता कश्ट एंड करयेत, म्हज्या जिवितांतले कश्ट हांवें एंड करयेत, हांव मेल्यार जालें, म्हज्या सांगाता सक्कड प्रॉब्लेम सॉल्व जाले, जायनात. तूं मेल्यार तुजे सांगाता 1000 प्रॉब्लेम्स दुसऱ्यांक सुरू जातात. तुजें तें तुवें एंड करूंक चिंतलें, तुजें तें बंद जालें, पूण आनीकलें तें सुरू जालें. म्हळ्यार तुवें कश्ट सुरू केले, दुसऱ्यांक कश्ट दिले. देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, जिवीत म्हणलें तें ल्हारां आखेर जाल्या उपरांत हांव उपयोग घेता म्हणचे बरी न्हय. ल्हारां आसतनाच हांवें वचोंक जाय, ल्हारां आसतनाच हांवें जिवोंक जाय. तुमी दर्या तडेक गेल्यात, थंयसर एक बॉल तुमी दर्याक उडयलो जाल्यार तो ल्हारां भितर वचना, ल्हाराच्या वयल्यान ल्हाराच्या तकलेर बसता. तें घेतलें व्हडलें ल्हार येवं दी, तो परतून ल्हाराच्या तकलेर वचून बसता, तो सकयल देवाना, भितर वचना, बुडाना, तो वयर वेतेच आसता. आनी असली एक स्त्री आसा मरी, तिचे खातीर जेजून कितें केल्लें ना, म्हणजे असर केली नात वा मरयेन विसारलें ना. तरी पूण मरयेक ताची गरज नातली, कित्याक तिणें असल्या एका मनशाक, देवपुताक आपल्या गर्भांत वावयल्लो. ती जाणा आसली म्हाका खंय वसर खंय कितेंय करूंक आसा जाल्यार जेजू खातीर करूंक आसा. खंयसरी हांवें वेचें जाल्यार जेजू लागींच, दुसरें खंय म्हाका वचोंक ना. देखून ह्या वाटेर कितें अडकळ येत, कितें कश्ट येत, कितें खंयच्या रितीन म्हाका दबाव येत, मरणच येत, पूण म्हाका तें गरजेचेंच न्हय. म्हाका वचोंक आसा जेजू लागीं, कितलेय ते कश्ट जावं दी, म्हाका थंयच वचोंक आसा, दुसरें खंय वचोंक ना. देखून कितले कश्ट जाल्यार, कितें कितें सोसूंक मेळ्ळें जाल्यार, तिच्या पुताचें मरणच तिच्या मुखार पळोवंक तिका मेळ्ळें जाल्यार, निर्जीव कूड जेजूची तिच्या उस्क्यार दवरली जाल्यार, त्या घडये आमी खंयसरी उल्लेख केल्लो आयकना. मरी रडली म्हणून, जेजू रडलो म्हणून आयकलां, पूण मरी रडली, रडोन बसली ना. देवाचें उतर बरें ना थंयसर म्हणना मरी रडली म्हणून, कित्याक ती जाणा आसली हांवें वेचें आसा जेजू लागींच. कशें एक वाल रुखाक सण्ण जिवोंक शकना, ती धरणीर सोलोन वचोंक जायना, तिका रुकूच जाय, कित्याक तिणें वयर वयचें. तशेंच म्हजें आनी तुजें जिवीत. आनी असल्या जिवितांत अडकळ येवंक पुरो, निराशा आसूंक पुरो, नासमाधान आसूंक पुरो, दिसान दीस आमकां दर्याची ल्हारां बुडयतात म्हणलें बरें जावंक पुरो, आमकां डिप्रेशन येवंक पुरो. पूण शेवट म्हाका स्पश्ट आसा जे मतींत, हांवें विशें जेजू लागींच, कितेंय जावं दी हांव वेतां जेजू लागीं. देखून हांव वयल्यान वेता वा जर जावन वेता तें दुसरें, पूण हांव वेतां जेजू लागींच. देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, हें जाणा आसलेलो सांत पावलो सांगता, आमी संवसारांत कश्ट येता पूण कंगाल जायना. कश्ट आमकां आसात पूण आमी कंगाल जायना, कितें करचें म्हणून हात पांय सोडिना. आमकां कळनासतना, वाट कळनासतना अंधकार आमी पडटा थोडे बोटी, पूण तरी पूण निराशेंत आमी बुडाना. एक वाट बंद जाताना देव आनी एक वाट उक्ती करता म्हणून आमी फाती येता. तशेंच दगदणी आमकां मेळटा पूण एक सुरें सणलें आमी नांव, कित्याक आमकां मजत आसा सुमयाची. स्वामी आमच्या बगलेन रावता म्हणून आमी देवाच्या उतर वचता.
धरणीक आमी शेवटात धरणीक आमकां लोटून घालतात विश्वासघात करणं आनी कितें करून मोस करून आमकां धरणीक शेवटितात पूण सांपावलो म्हणटा आमी मोरा नाव आमकां आमचो जीव काडूंक कोणें साद ना देखून मोगाच्या भावांनी भयणी मरी जेजूची पयली शीस जावन ती करता काम एकच जेजू सांगाता ती रावता जेजूच्या मरणाच्या घडये सयत सांगाता रावता आनी त्या देखून जेजू कुर्सार जावन म्हणटा असले एका आवयची ह्या संवसाराक गरज आसा देखून आपल्या शिसाक सांगता ही पळय ही तुजी आवय आवय जावन घे कित्याक ती रडकुरी न्हय दुखी सायबीण न्हय ती धैर्यादीक आवय ती बरवशान भरलेली सदांच तुज्या खातीर आसा ती तुज्या बगलेन रावता ती म्हज्या बगल्यान ती रावली आसल्यार तुज्या बगल्यान ती रावतली देखून ह्या आवयक घे आनी तिका तुजो सांगात दे अशें तुमी सांगाता म्हजे सरशेनसे येतल्यात कित्याक ती आवय जाणा आपल्या भुरग्यांक कोणा सरशें वरी जाय देखून ती म्हणटा काना नगराच्या लग्नांत तो कितें सांगता तें तुमी करा हांव सांगता तें न्ही तो कितें सांगता तें तुमी करा कित्याक तुमी ताचें सरशें वसा जाय ताजी सांगाता मेळोवंक जाय त्या सोगरांत तुमी मेळोवंक जाय आनी तो वेळ मात तुमचें जिवीत कंप्लीट संपूर्ण जातलें देखून वाटेर कांटे कुंटे मेळटी जरीक वाट तरी बंद जायत पूण जर ती रावची नाका ती जर वळत वचूं दी कितल्या कश्टांनी जावं दी ती मुखार वचूं दी आनी एक दीस समय थंय पावतना आमी सांग शकतल्या आमची दाव आमी धैर्यान धांवल्या कश्ट निरासपण दूख खंयचेय आमकां आडखळ जावंक ना कित्याक आमचो शेवट आसलो जेजू आनी जेजू मात्र आनी थंयसर हांव आज पावलां हांव पावल्या असलो एक दीस आमी पळोवंक समी फाव करून दी म्हण मागया